हॅलो एंड येवकार मुगे सगळ्या भावा भयणाक हांवें म्हाका एक न्यू चॅलेंज दिल्या की हांव 7 दिसां लागून व्लॉग करतलो आनी ते 7 दिसांचे व्लॉग डेली अपलोड करतलो एडिट करून रातीचो. सो ही मुगे न्यू चॅलेंज हांवें म्हाका दिल्या कित्याक हांवें मातशें जोरगीपण केलें आनी जायत तेंप जालो युट्यूबाचेर कितें व्हिडिओ बी घायल्यार. सो हांवें म्हळें मातशें कितें दिया चॅलेंज म्हाकाच आनी मातशें एक्टीव करया मुगे युट्यूब परतून. हांव जाणा तुमी जायत जाण जाता की व्हिडिओ केदो येतलो बट मुगो 2-3 व्हिडिओ आहाय ते म्हणटा हांव मदें मदें ट्राय करता एडिट करपाक. बट ही सिरीज 7 दिसांचे 7 तुमकां व्हिडिओ हांव घालपाक मुगे प्रॉमीस आनी हांव फूल ट्राय करता. ओके आनी हो आयज मुगे डे 1 आमी स्टार्ट करुया. तुमकां मुगे व्हिडिओ बरो दिसता जाल्यार तुमी लायक शेअर सबस्क्रायब आनी कमेंट आनी बेगीनचे बेगीन 10,000 सबस्क्रायबर करचे. फकत 800 कितें उरले ते. सो एज यू ऑल मायट नो वा मायट नॉट नो हांव बेस शिकपा लागलो आतां बेस गिटार. सो म्हाका जालें एक 6 म्हयने अशें जुना स्टार्ट केल्लें. सो 4 कितें जालें आसतलें जुना स्टार्ट केल्लें आनी मुको एक पयलो बेस जालोलो कित्याक हांवें तो दिलो कित्याक म्हाका चलें कित्याक तेजे चोडूय फीचर नाय म्हूण. सो हांवें न्यू बेस घेयला आनी हांव तेजेर घरा कडेन शिकोता कितें कितें युट्यूबाचेर चोयन कोर्स घेयला आसा तेजेर शिकोता भायल्यान घेवन वचना क्लासी. आनी आयज एक बारीकशी प्रॅक्टीस मारया कित्याक एक अर्दें वर 1 वर वाजयल्या बरें जालें. सो तितलो एडवान्स ना हांव वाजोवपा बट मातशें मातशें शिकोता आनी तुमकां लागून एक कातार वाजयता हांव. हें उंच कातार तें मातशें तुमकां सांगाय ओके. ओके बेस गिटार वाजोवपा तितलें वाजयलें आनी प्रॅक्टीस करपा तितली कोली चोडूय प्रॅक्टीस करल्यार तकली मागीर पिड्यार जाता. तेका लागून आतां सकाळ वयता सकाळ जायतीं कामां आहाय. म्हाका मामान मोरोण हाडून सांगलेलो आनी म्हाका मुगे मोचेय धुवपा जाय हाल वचपा लागून. सो तें मोच दिया आनीक मोरोण हाय मरे फोण जायत तेंप जालो मोरोण हायल्यार. ते दोया मोच घालून हांव गेल्लो ऑक्टोबर फेस्टा थिंग असो चिकोण आहलो हांव नगो कितें चिकोण लागलो तें सारकें आवयशी तें आतां चिकोलो वचना मागीर शॅम्पू हाडून लायलो तेरू बुसान जालें ना अशें बरें क्लीन चोय मातशें चिकोल आहा तेमकां थोडो चिकोल आहा बट आसूं तें आनी हांव कितको काडटो आतां आसता तो चिकोल सूख दी तेमकां. सो मोरोण पावपाक कोयत थिंगा ती हांव करूंक नाका मेस्त कोयती हांवें थिंग भितर लोक म्हणटा तुका व्हिडियो घे म्हणटाले न्ही लोक कित्याक म्हणटा व्हिडियो लोकांक थँक्यू मुसन थँक्यू कित्याक म्हाका घ्या म्हणून आं अच्छा 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 खंय वता कितें म्हाका भाटां वता कितें समती आं या राव तें मोरोण बी सकाळ खाताय न्ही गे आं खुंयच्या टायमा खाताय जेन आहा तूं आतां मातशें टेस्टींग करता परत गोड आहल्यार आको आतां मागीर वेरी गूड फोड आहा बरो आहा मोरोण दाखयच आनी दुसरो हाडी मातशें होलें आसा मगे दवरलो तेमकां दवरलें हांव सायडीन रावता राव तूं आनी पाट उडयशी म्हजेर वेरी गूड एकाच्या सायडीन दवरया आं हो बरो आहा चोय काय बरो मोरोण हा चया बरा तितून ना पच्चा कशें पचय गो आई साहेब हांव धरो हा चया तो हा दुसरा हा तू पाड्या गे तो दुसरा हा तो बरो हा ते लिहिलें तोंडा गे त्यालो आसत न्हू ते ओय एशको मोरोण हांवें केन्ना खायला म्हणून मात बरो हा बरो आहा असो तो खावपाचो तो पिडे जाला आसतो उलयत ते येना मरे तूं उलयत ते येवपाना हांव उलयत तेंच येता अशें करून कोण कॅमेरा हाटला हांवें चोय तेमगेलें आयकूं येता कोण कॅमेरा हाटल्या हांवें चोय तेमगे आयकूं येना तूं उलय आतां ना हांव उलयना म्हाका कितें उलय म्हणटा आतां हरक्या पुरो हायलाय ते हायलो ना हाय तो बरो आसलो न्हू रे एक तो बरं एक उदो येश मगे आख्या पेडे जाले ते पासाचे पास चड जाला एका पण आनी एक पटा आनी नाय आनी नाय तिनी पेडे जाले ते तिनी आहलोले आनी 15 आसता आसते आवय केसो एक्टिंग करता चोय हां ती भियो येताय मगे म्हाका मामा भियो येताय ते बरें आहा धाकटे
आज घरा मामा आणि दोघांनी आहे सो आम्ही काळा पुलाव जातो लॉन फ्रीजी आणि चिली फ्राय हा ओके थोडासा घालून थोडी घेणार आहे पुरो आणि एक मगे व्हेरी फेवरेट केक दाखवतो मागीर कास्ताची लागत आहे इतूसा टेस्टी केक मुगे जेन झाले आणि आता हिंगा कास्ताची एक चॉकलेट दाखवतो तुमकां सा युनिक अशी बरीच एका भितर म्हातारे केस आहाय आणि सकल उंच पिस्ताश्यो घेता हा आणि सकल म्हाका सुद्दां व्हायट चॉकलेट आणि कास्ताचें कॉम्बिनेशन कॉटन कॅन्डी आसा ते तूं हान दाखय घेवना तूं चड खायनाका तुका डायबिटीज जायत हय चड खायनाका तूं म्हाका तूं खायनाका ही कितू काड चोय बीन दिशी काड दाखय भितर कितें आसा दाखयच या उगड ही चोय दोन भाशेचे एक सायडी व्हाईट आणि एक सायडी पिंक आहा कास्ताची ना बरी आहा कॉन्सेप्ट कास्ताचो हांव ते केकी बार बेसता ओपन कर हांव ती मेळ जाली आख्खी आसा आसा राव सो हे केकी नांव जावन आसा बेल्जियम मिल्क केक न्ही हय बेल्जियम मिल्क केक म्हळ्यार ही एक पेस्ट्री आणि दिसा हितून बोल लागत म्हाका कित्याक तितून मदें अशें करून दाखयत तुमकां राव एक हें करून हें हाडना कितें जायचं हें मदें एक व्हायट चॉकलेट आहा लेयर आणि ही सा हितून बोल लागत म्हाका खावपाक म्हगे सा फेवरेट आजचो तेमगे ब्रँड लोगो आनीक तुमी केन्ना ट्राय कराय बरी लागता ते मात प्रमोशन दिवपा जाय न्हू म्हाका अशें करून हांवें तुमगे तूं प्रमोट केला आतां दिसता चोयतो ते दिता तुका दिता म्हाका प्रमोशन ओके प्लीज गिव मी प्रमोशन हें आतां हांव जेयलो आनी आतां हांव वयता मागीर मातशें काम करपाक म्हाका एक शूट आहा तेका लागून मागीर बारीकशी स्क्रिप्ट बरोवपा जाय आनी म्हाका एक बारीकसो मागीर विडियो शूट करपा जायो सो हें सगळीं काम करता आनी मागीर सायन्सा 5 हांव मेळटलो जॉगिंगा वचपाचो सो सायन्सा 5 मेळटा तुमकां डायरेक्ट आनीक जॉगिंग करया आनी मागीर मामा फोव कोतो खंय फोव म्हणटा गे फोव कोतो खंय मामा चाये कडेन ते म्हणटा हांव येयन खातलो बट आतां हांव वयता म्हगे कामाक मागीर मेळटा तुमकां एक भाशेन न्हू अशें न्हू मिनी डेयली व्लॉग करपाक सदां कर म्हणटा ओके चल मागीर मेळटा तुमकां सो येस ना आय एम गोईंग फॉर जॉगिंग आनी थिंग दाखय तुमकां एक बरो नेचरा व्यू आनी बरो सनसेट चलया उदक घाल मुगे मामा ओके लोकेशनार आमगे पावलो कास्ताचें लोकेशन आनी एकलो आमगे गांवचो भुरगो येतालो करपा तो आज ना मस्तो आज म्हणटा वत बरें आहा चड हेवी ना अशें सो हिंगसो ते थिंग हांव एक 2 रावंड मारता आनी मागीर हांव आमगे जॉगिंग काबार करता चड धांवल्यार बारीक जाता मागीर जॉगिंगा हेतू एक्सायटेड जाला हांव मोच्याक येनासना येयलो जॉगिंग करपाक आतां ती जोतयां घान करपाक पडटो म्हाका आसा आज जोतयां घान करया शी रे बाबा आवय बाबा ओके सो जालें जॉगिंग आतां 1-2 पुशअप मारता आनी मागीर वयता घरा पावलो घरा आनी अशें मामान पोवले हातालो गोड नाय मगे कोडे अशें माता मगे ते कॉफी घायला कितें तूं काळे गोड न्हू दया घाल चून ना तशें तूं सोय घालना रे ते मातसो ते गांवठी फॉर्म हें जाता ते बघता न्ही गांवठी बी फोतेर प्युअर त्या कितें माताय म्हणजे ते भाता तांदूळ अशें तेच भाताचे प्युअर भाता तूं खायना का नाका जालें हय ना बरें लागना चावदी काडली सो येस दॅट्स द एंड आयज मगे दीस सिंपल केलो आनी आयज चड अशें हांवें भायर कांय गेलो ना चड कांय केलो ना
सो सगळे दीस म्हणतो तशें करून आसनाय ते की सारकें भायर भायर आसताय म्हणून आयज हांव भितर आलोलो. सो फाल्यां दीस बरो एक्सायटींग आहा कित्याक फाल्यां हांव पयलीं शूट करपा आहा मागीर एक बारीकसो व्हिडिओ. मागीर तेच्या फाटल्यान हांव केक मिक्सिंगा वचपा आहा. हूंय तें तुमकां फाल्यां सांगता आजान सांगना. सो येस दॅट्स ऑल आनी लायक शेअर सबस्क्रायब एज ऑलवेज आनी मोग आसूं सगळ्यांक. ओके गुड नायट. कोण काबार गे मामा तुवें हायना ती हांवें हायल्या एश को क्लीन जात ती बरी वेस्ट जायना. ते आयली मामा नाकी काबार केली तिची आयली बरं न्हू गो सामान काबार केली आखी हायना हांवें 2 स्पून हायलाय.